नमस्कार, मिड डे गोवात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. घरगुती सिलिंडर आता 1000 रुपया मायज मे म्हयन्यात दोनदा वाढलो. कमर्शियल सिलिंडर 8 रुपयांनी वाढलो. दिल्ली मुंबई 1003 रुपया, कोलकाता 1029 रुपया, चेन्नई 1018, गोंयांत 1016 रुपया जाला. इंडियन ऑयल अदानी गॅस पायपलायनीच्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या घाळपणाक लागून वास्को रातीसावन लायट ना. गॅस पायपलायन घालताना अंडरग्राउंड पॉवर केबल डॅमेज जाला. सडा, बोगदा, बायणा आणि मांगरार लायट ना जाली. काल रातीसावन कामा जाग्यार घालता. कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय पुलीस कंप्लेंट जाल्या. आज सांजे मेरेन लायट येवपाची. 18 वरां जाली पावर रिस्टोर जावचो ना आणि वास्कोकारांक हाजे त्रास भोगचे पडटले. सद्याक तरी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी हांचें काम बंद केल्लें आसा. पुलीस कंप्लेन फायल केल्ली आसा आनी फॉल्ट फायंडींग चालू आसा. जायते लोक वास्कोचे लोक जे आसा हे खंय तरी गॅस पायपलायनीच्या कामाक लागून बेजार जाल्ले आसा. कित्याक हालीं आमी पळयलां एक नवो हॉट मिक्स केल्लो रस्त्याचें काम जातकर हॉट मिक्स जातकर दुसरे दीस तांच्यांनी येवन तो रस्तो फोडलेलो आसा विदावट एनी प्रायर परमिशन. 3 केबल डॅमेज केल्या. 3 केबल डॅमेज केल्या टोटली. आता एस्केवेशन चालू आहा आमचें आता. एस्केवेशन चालू आहा. सो केबल पयलीं हे करता, ट्रेस करता. सो इमिडिएटली सकाळी स्टार्ट करतले का. सो आतां खंयचे एरिया एफेक्ट जाल्ले आसा? बायणा, टोटल मंगूर, सडा, बोगदा. वास्को गेल्ले. वास्को आमी रिज्यूम केले. विंग फिडिंग केल्या वास्को. खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान डॅमेज केलें? अडानी गॅस पायपलायन. तुम्ही हेजे पुलीस कंप्लेन फायल केल्या? पुलीस कंप्लेन केल्या ऑलरेडी. पुलीस येवन गेले हांगा हें करून मागीर वचून हांव रजिस्टर करतलो. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक कितें डायरेक्शन दिलें सद्याक आतां आनी फुडें प्रिकॉशन घेवपाक बी? हय, तांकां सांगलां आतां काम बंद करपाचें आनी विदावट ट्रॅकिंग काम स्टार्ट करपाचें. हांवें तांकां सांगलां चुनो घालपाचो, ट्रॅक करपाचो केबल आनी मागीर काम करपाचें. तेजे पयलीं ना. आनी पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां तेंचें काम बंद करपाचें टोटल. मायनिंग पीट उसपुपाची जबाबदारी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे माथ्यार. लिजा वेकेट करूंक लायल्या उपरांत मायनिंगवाल्यांनी पंप पायपां काडली. पावस तेकिल्ल्यान प्रकरण सरकाराचे गळ्या मेरेन. धोको पळोवन मिनेरांक पंप सद्या दवरूंक सांगतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. ते वाटेन सरकाराचे नोटीशी आड कंपनी हायकोर्टात. कोर्टाची नोटीस 6 जून मेरेन खंय लिजांचेर कसलीच एक्शन ना. डिझास्टर मॅनेजमेंट सेलाची फाटल्या दिसांनी आमी मिटींग घेतल्या. आता वी आर कन्सर्न म्हणजे आमकां खबर आसा आत्ताच्या घडीक आमी 12(1) ची नोटीस इश्यू केल्या उपरांत काही जाणांनी थोडेशे आपले पंप्स बीन तेचे काडपाक सुरवात केल्ली. पण आमी तांकां सांगल्या रिगार्डींग द डिवॉटरिंग खातीर पंप्स जे आसा पळय न्ही ते आत्ताच्या घडीक काडचे न्ही. ताजी सेपरेटली काल DMG हांव CS डिझास्टर मॅनेजमेंटाची वेगळी मिटींग घेवनूय बी ताजेर आमचो डिझास्टर सेल जो आसा पळय न्ही इज वर्किंग. वेळ पडलो जाल्यार तांचे पंप्स हे ते सगळे आमी रिक्विजीट करतले अंडर द डिझास्टर. आनी वील पर्सनली सपोज ते जर करपाक तयार नासत सुद्दां जाल्यार आमी ते काम करतले. आमचे WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हे दोनूय डिपार्टमेंट्स टेक ओव्हर करून सगळे काम जे आसा ते मॅनेज करतले. इतले मजगती गोंय विधानसभेचे पावसाळी अर्थसंकल्पी अधिवेशन 11 जुलय सावन घेवपाचें थारलां. खेरीज सरकारान स्कील डेव्हलपमेंट मंत्रालयाक 52 पोस्ट मंजूर केल्यात. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. Proposal for the 52 post creation in the skill development ministry, skill development and entrepreneurship. Summoning of the prorogation of the legislative assembly from the 11th of July. 11 जुलैच्यान असेंब्ली समन केल्या. ते वटेन सरकाराचे नोटीसी आड कंपनी हायकोर्टान. केस बुधवारा आयली. कोर्टाची सरकार आनी मायन्स खात्याक नोटीस. 6 जून मेरेन लीज होल्डरांचेर कसलीच एक्शन जावची ना. अंतरीम थाकायची गरज ना म्हण AG सांगता. कोर्टान नोटीस काडून केस 6 जूनाक दवरल्या. 6 जूनाक केस रेग्युलर बेंचा मुखार येतली. त्या वेळार जाय जाल्यार याचिकदारांनी अंतरीम थाकायेक अर्ज करचो म्हण AGन युक्तिवाद केलो. हायकोर्टान ही गजाल मानून घेवन 6 जूनाक केस दवरून सरकार आनी प्रतिवाद्यांक नोटीसूय काडली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी स्वप्नील तारी. कसिनो, रेस कोर्स, ऑनलायन गेमिंग 28% GST सकयल येता. सध्या गेमिंगाचे थोडे प्रकार 18% आसात. GST कावन्सिलाच्या मंत्री गटाचे हे गजालीचेर एकमत जाला आनी मंडळाक ही शिफारस करपाचें थारला. येणावळ वाडीचे नजरेन GST स्लॅब आनी रेटीचो अभ्यास करपी मंत्री गटाची कांय दिसा फाटीं बसका जाली. शिफारस फायनल निर्णयाक कावन्सिलाचे बसकेंत येतली. राज्य प्रशासनात मोठी उलथापालत. सरकारान 25 सिनियर ऑफिसरांच्या बदल्यांची ऑर्डर काढली.
वेगवेगळ्या खात्याचे संचालक, उपसंचालक, सचिव, घर खात्याचो सहसचिव, महामंडळाचे MD, सदस्य सचिव, टॅक्साचो अतिरिक्त आयुक्त, पालिकांचे CEO, पर्सनल खात्याचो अवर सचिव, उपजिल्लोधिकारी अशा सिनियर अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो. सर्गेस्त प्रधानमंत्री राजीव गांधीचे हत्येचे केशीत पेरारीवालन आरिवूची 31 वर्सां उपरांत जेलींतल्यान मुक्ती. आवयचे झुंजाक 31 वर्सांनी न्याय. तमिळनाडू सरकाराचो सुटकेक अर्ज. जून 1991 19 वर्साचो आसतना आरिवूक अटक जाल्ली. LTTचो मास्टर मायंड शिवरासनाक किलर स्फोटाक बॅटरी सेल हाडून दिवपी आरिव. ताचे सुटकेन हेर 6 दोशींक आशा. निमाणे पिडयेन दाबोळे विमानतळा लागसार आशिल्ल्या 45 बेकायदेशीर बांदकामांतलें एक बांदकाम मोडलें. बाकीची 44 मोडपा विशीं हायकोर्टाचे ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्या. नौदळाक धोक्याची म्हूण हायकोर्टान ह्या बांदकामांचें रेग्युलरायझेशन न्हयकारिल्लें. नागरी उड्डाण कायद्या प्रमाण विमानतळाच्या ठरावीक अंतरा मेरेन बांदकामां आसूंक जायना. थळावे म्हणटा तांची कायदेशीर. आम्ही 46 घरां आहा हांगा. 46 घरां भितर आमी 45 जण पयलीं ते सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर हायकोर्टाक आमी पयलीं हें केल्लें. हायकोर्टान आमचे केस घेवंक ना, तुमचे ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर काडला म्हणून 2020 कितें काडला म्हणटाले ते. आनी तुमी तेन्ना कित्याक पार्टी जावंक ना, तेन्ना तुमी कित्याक येवंक ना तशें कितें म्हणून आमकां भायर काडलें. मागीर आमकां आनी दुसरे उपाय नासलेले म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टाक मूव करचें पडलें आमकां. सुप्रीम कोर्टासून सर आमकां 45 घराक स्टे मेळ्ळले हा. आनी हो एकलो आमच्या वांगडा ना. ताका आमी सांगलेलें तूं यो आमच्या वांगडा राव म्हणून, आमी तुजे हेल्प करता म्हणून. तरी तो ताका तेजे खबर ना कित्याक तो येवंक ना, कितें तेजे रिजन आसलेले. जागो आमचे लिगली आहा सर, लीगल प्लॉट आमचे. हम लोग घर टैक्स भी भर रहा सर. हम लोग टैक्स भर के भी ऐसा किया तो क्या है सर, पहले बोलने का टैक्स भरने के टाइम उसने 3 मीटर आया था, उसके कुछ फॉरन लेवल के ऊपर बांधने का परमिशन नहीं बोला था सर. ठीक है, हमने वही उसके हिसाब से लिया. लेकिन नहीं बोला तो पैसे को रो रहा है सर ये लोग. ऐसा पूरा सभी लोग का मिली भगत है सर. कौन सभी लोग कौन नेवी वाला, PDA वाला, पंचायत वाला, ये जितना भी है ना सब सबसे मेन हो सील्ड वाला. वास्को में जो क्या ऑप्शन है ना सर, वो सील्ड बनता है. देखो सब पेपर सब कुछ है सर. ऐसा नहीं है पेपर है सर. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. दर्यादेगांनी टुरिस्टांक कन्व्हिनियन्स सेंटर घालपाची मंत्र्याची तयारी. बीच क्लिनिकाचो कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम करिना, ताचोय रिव्ह्यू घेवपाचे रोहन उलयला. दर्यादेगांची दशा, दर्यादेगा वयलो कोयर, टुरिस्टांच्यो कागाळी, चेंजिंग रुमा सारक्यो गरजेच्यो सुविधा ना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. दखल घेवन परिस्थिती सुदारपाचे रोहन उलयला. बीच क्लिनिकाचे कंप्लेंट्स भरपूर आयिल्ले आसात. आय एग्री टू वॉट पीपल हॅव बीन सीइंग. म्हाका देर आर पीपल हू आर इन द बीच मॉनिटरिंग ग्रुप्स, पीपल हू आर ऑन द कोस्टल बेल्ट्स, हू हॅव कंटिन्युअसली बीन एज स्टेक होल्डर्स पासिंग messages through videos, photographs on how the beach cleaning needs to be done and how it is messed up. सध्याच्या परिस्थितीत पहिलं झालं, प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर इज नॉट एबल टू डू द सॅटिस्फॅक्टरी जॉब. वी आर हॅव्हिंग लॉट ऑफ कंप्लेन्स कम अप. आम्ही बीच क्लिनिंगाच्या पयलें जाल्यार खुबश्यो गजाल्यो जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. हांवें जेन्ना हो मुद्दो पयलीं मांडला की बीच क्लिनिंगाच्या अंडर आमकां सगळें इट कॅनॉट बी ओन्ली क्लिनिंग, इट इज अ इंटिग्रेटेड मॉडेल दॅट वी नीड टू इंट्रोड्यूस. आनी ताज्या खातीर जे बीच क्लिनिंग म्हणून परसे एकूच चल्लां, तातूंतल्यान कितलेशेच एकामेकाचेर ब्लेम जाता की हांवें न्ही, ताणें धाडिल्ली, आमी 3 वरां कलेक्ट करतात, तो आयिल्लो. हातूंत मॉनिटरींग कोणाचेंच जायना, इन्क्लुडींग आवर ओन डिपार्टमेंट. अनलेस वी गेट अ फोटोग्राफ ऑन WhatsApp or whatever which is there, there is no system. And ताज्या खातीर बीच क्लिनिंग satisfactorily which should have been there, which is a core of any tourism infrastructure, that needs to come in properly. आता ते करतले जाल्यार ओन्ली बीच क्लिनिंग असो जायना. सो वी विल हॅव टू हॅव अ इंटिग्रेटेड मॉडेल. आम्ही ऑलरेडी 2 बीच घेतले एज मॉडेल बीचेस, वे वी विल ट्राय टू पुल ऑल द आयडियाज टुगेदर अँड सी हाऊ द होल स्ट्रेच गोज. सो ताज्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा की टुरिजम कन्व्हिनियन्स सेंटर विथ एवरी एम्युनिटी अवेलेबल. टुरिजम कन्व्हिनियन्स सेंटर कन्सेप्ट जो आम्ही आता घेऊन येता, विच विल बी ऑन द बीच. विल हॅव अ टुरिजम इन्फॉर्मेशन काउंटर 24/7 for public to come and interact. It will have a washroom, shower area, toilets, locker rooms, areas where the people can be sitting around if they want to wait for somebody, senior citizens and bakichan, that
place itself will be made in a manner. It's a proper convenience center and एकदा आम्ही एक सॅम्पल विचार तयार करून झाले, we will do these replicas at all the areas where it is required throughout the coastal belt of Goa. मांद्र्या पावर सबस्टेशन बांदता ते सुवातेर साफसफाई करपी कॉन्ट्रॅक्टरान बागायतीचो दोंगरूच लासून उडयलो. उजो पळोवन लोकांचो बोवाळ. लोकांनी कितली वर्सां लागून त्या दोंगरार बागायत केल्ली. कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामगारांक लोकांनी आडोवन उजरावन जाले. ताचे कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना. निमणे आमदार जितान मध्यस्थी करून प्रकरण पालायले. झाडां उदीक आमी खानार बाटल्यो घेवन कॅन घेवन उदीक व्हरता वयर झाडां जगोवपाक ती 7 वर्सां जाली. एका वरान काबार केला वर तुझे कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी तुका कितलो जागो दाखयलो हेंच्यांनी आख्खो जळ म्हणून हांगलो दोंगर. मागीर आख्खो दोंगर तो असो गेलो. झाडां कशी गेली वयली. Okay, that area is already allotted. We have all the documents. Based on that, on those documents, we have already done the procedure. Tender order place करून आमचे व्हडल्या साहेबांनी इनॉग्रेशनूय केलं. पण ताणी काम करताना आता तो उजो लागलो पळय झाडां बिडां ताणी कापली ताचेर तुमकां इन्फॉर्म करूंक नासलें ताणी आपूण काम करतलो ते दीस म्हणून काम करतलो त्यांनी सिव्हिल डिपार्टमेंटान स्टार्ट करून काम स्टार्ट केलां. पूण ते उजो लावपाक ते काम उजो लावपाक कोणें सांगून नासलें. ते क्लीन करूंक लायल्ले आसले. खंयची तरी एक आनंदा कितें तरी भायली बेंगलोरची कंपनी ताका ती टेंडर दिला, कॉन्ट्रॅक्ट दिला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सबस्टेशनाचो. पूण तेणें हांगासर पयलीं टिमाक करच्या पयलीं येवन तो काम करपाक स्टार्ट केला. त्याच्यार एक ऑर्डर सुद्दां ना हातीन. हे आतां जे सबस्टेशन आयला ते हे जो आतां कोण येयला पळय साफ करपाक तेणें ते तशीच झाडां जी पिड्ड्यार जाल्या आमची ती झाडां परत तेंच्यांनी लावन दिवपाची आमकां. आमी पावर सबस्टेशन जो हांगासर येवपाचो आसलो आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पावर डिपार्टमेंटान अलॉट केल्ले. आतां तेंच्यांनी सुपरवायझर धाडला कॉन्ट्रॅक्टरान आनी विदावट इंटिमेटींग हांगासर तेंच्यांनी ट्रेसपास केला गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज. आनी आतां गांवचे आमचे मांद्रेचे भुरगे कितलीशींच वर्सां जालीं झाडां लायताले आनी सगळ्याक वचत ते झाडां लायलेले आनी तेंचेर उजो घातलो. तो उजो आख्ख्या दोंगराक पेटला. तो कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आहा हांगासर की त्यांनी विदावट डिमार्केशन विदावट इंटिमेटींग द डिपार्टमेंट ते हांगासर येयले आनी हांगासर सगळे नाशाडी केली जी झाडां लायलेली ती. सो तेका लागून आतां इन्स्ट्रक्शन दिला पुलिसाकूय दिला आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची म्हणून आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपोवंक लायला. आनी जितले नुकसानी जाल्या तितली कॉन्ट्रॅक्टर विथ तेचे लेबर्स घेवन आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आसले जाल्यार झाडां हे मनसुनाक तेंच्यांनी सगळे लावन घेवपाची जबाबदारी तांकां दिल्ली आसा. राज्यात डेंग्यूच्यो केशी मेळूंक लागिल्ल्यान आरोग्य मंत्र्यान आरोग्य खातें आनी DMAची बसका घेतली. दोगूय खंय मेळून काम करतले. पालिकांनी डेंग्यूचे मोहिमे खातीर आनीक फंड जाय जाल्यार तांणी DMAक सांगचें. गरज आसा तशे पयशे मेळटले म्हूण मंत्री उलयलो. सरकार काम करताच लोकांनी नितळसाण दवरूंक आधार करचो म्हूण उलो. आमचो मुद्दो इतलो आशिल्लो आयज डिस्कशन ह्या चर्चेचेर आशिल्लें की डेंगू जे केसीस जे आसा आनी एक्टीव कन्स्ट्रक्शन सायट्स लेबराक हेल्थ कार्ड ह्या सगळ्या गोष्टीचेर यांनी लक्ष दिवन आनी वेवस्थीत ह्यो सगळ्यो गोष्टी एक सिंक्रोनायज मॅनरान फुडें व्हरपाची गरज आसा. आनी लोकांचें जिवन आमी सदां म्हणटा की आरोग्य खात्याच्या माध्यमांतल्यान लोकांचें जिवन सुरक्षीत दवरपाचें G-सुडाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक आमी 15 फायनान्स कमिशनच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां पंप्स आनी इतर फॉगिंग मशीन्स हे सगळ्यो गोष्टी तांकां प्रोवायड आमी करतले. म्युन्सिपालिटीचे CEOक सांगलेलें आसा की तुमचे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा ह्यो सगळ्यो गोष्टी पूण एकूच लक्षात आमी सगळ्यांनी घेवंक जाय की फॉगिंग केलें म्हणून वी कॅनॉट गेट रीड ऑफ आयदर मलेरिया ऑर डेंगू. आमकां ते सगळे डिसिल्टिंग आनी ह्या सगळे तरेचे गोष्टी म्हणून तांकां सांगलेलें आसा की बाबा तुमची रिक्वायरमेंट ऑलरेडी तांकां थोडे फंड्स प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक आमी रिलीज केल्ले आसा. आनी तांकां जर कितें स्पेसिफीक रिक्वायरमेंट आसले डिसिल्टिंग आनी इतर काही प्री मॉन्सून वर्क आनी मेंटेन हे सगळे गोष्टी करपाक एंड ड्रेनेजीस बी हे सगळे क्लीन करपाक कारण स्टॅग्नेटेड वॉटर हे सगळे गोष्टी हेजेरूच लक्ष आमचें आसूंक जाय. केन्ना केन्ना कांय कडेन घरा कडेन तुमी पळयतात की ओल्ड ड्रम्स आनी इतर ते आमी पळयल्ले आसा. वयर टांक्यो आसता ते टांक्योच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी बिल्डिंगा वयर जुनी टांकी थंयच दवरली वयता पाणी भरता. ह्यो सगळ्या गोष्टीचेर आमी म्युन्सिपालिटीचे CEOक लक्ष दियात म्हणून सांगलें. CEOक जे कितें रिक्वायरमेंट आसा तेणी डायरेक्ट DMAक सांगपाचें. DMAक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा.
अटल सेतूचेर फोंडकुलाक कित्याक पडटा, पुलाचो सद्याचो स्टेटस कितें ताचेर खंय मद्रास IIT स्टडी रिपोर्ट करतली. PWD मंत्री निलेश काब्राल मिडिया कडेन उलयला. ह्या वर्साचे न्ही, फुडल्या वर्सा पावसा आदी खंय गोंयचे सगळे रस्ते पोर्ट होल फ्री जातले. काब्रालाचे वर्साची मुजत घेवन उतर. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. आता मद्रास IIT घातला, सो दे विल टेक अँड टेल व्हॉट टू इम्प्रूव्ह द स्ट्रक्चर. ते करतले. या दिसांनी ऍक्सिडेंट खूप जातात त्याचे. ऍक्सिडेंट खूप जातात त्याचे. I don't. I see. Even though I may be a technical person, I should not comment on something which I should not know. The IIT Madras has been given the job. They will give whatever, whether it is HT, FST, what that, all that. IIT Madras will make the report and give us within the few. पण ऍक्सिडेंट खूप जातात या दिसांनी. निलेश बाबा, जर टेक्निकल मनीस नासतना नॉर्मल मनशांक सुद्धा दिश्टी पडटा की जे रॅम्प आहा पर्वरेच्यान वटेन जेन्ना फोंड्या वता ते वटेन देंवता ते वटेन खुबशे ऍक्सिडेंट जाता. कारण रायट लेफ्टाचो खूब तो प्रॉब्लेम आहा. तितू भितर तेणे कितें विचारलं टेक्निकल तू बस शब्द वापरता पळय ते सारके वापर. पयलीं सांगता एक गोष्ट, हांव जर टेक्निकल मनीस आसा, म्हाका सामान्य लोकांक दिसता ते म्हाका खबर आहा, पूण टेक्निकलिटी कित्याक जाता ते IIT मद्रास दिता सांगला मरे. IIT मद्रास तेजे वेदर इट इज वर्क्समॅनशिप डिफेक्ट, वेदर इट इज वॉट डिफेक्ट, दे विल गिव्ह द रिपोर्ट. देन वी विल डिसाइड व्हाट. See, Goa is a pothole free road state. Now what is happening here and there are some potholes which have been formed, and we have taken all precautions to see that the potholes are reinstated. Now in some roads where the internal roads where the machine does not go, maybe they will remain. We will find means and ways of doing. I am trying to introduce a new machine this time, where during the monsoon also we can remove potholes by putting pressure, wind pressure, and it dries up with dry mix within half an hour. So I'm working out with new technologies. We are bringing new technologies. We will try to do. I promise the people of Goa that maybe this year monsoons, potholes, I will try. See, you all make a statement in such a way, you all bring headlines in such a way that I am not doing that. I'll like to request all of you that headlines should not brought in the fashion what you desire. I am telling very clearly that potholes of Goa will not be there. Because of this inconsistent rain when works are going on, it does not allow the technical team to put the hot mix. That's why it may remain. But I can assure you, next year monsoon 100% there will be no potholes in Goa. सत्तरी कणकेऱ्या लायटीचे खांब्यार काम चालू असताना सत्तरी ठाण्याचो लायन हेल्पर संजय गांवकार शॉक लागून सोंपलो. लायटीच्या खात्याचे कणकेऱ्या मेंटेनन्स चालू असताना अपकीर्त घडले. वीज मंत्री सुदिनान घडणुकेचेर दुःख उक्तायला. खात्याक चौकशी करूंक लायल्या म्हूण सुदिनाचे ट्वीट. आमदार विश्वजितान ट्रस्टांतल्यान 2 लाख जाहीर केले. आमी पळोवन कितें जालां तें आमी तात्काळ दिसून आमी घेवन तेजेर आतां तांकां कितें जाय तें म्हणपाक लागले अशें तांकां कितें फायनान्शियल हेल्प आनी येतो तेजे बरें बरोवन दिवपाक लागले. हें आमी तांकां बरोवन दिलें आतां. कारण आमी आमचे जे कोण काम करतात ते आमचेच फॅमिली मेंबर्स समजतात. आमी स्पॉट पळयलेले आसा. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन आतां चालूच आसा. एक्चुअली पोलीस पंचनाम्याची आमी सायड विजीट केल्लेली आसा. एक्झॅक्ट कॉज हे आमी सगळं डिटेल घेतले शिवाय आमी काय सांगूंक शकना. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर इमिजिएटली आमी सांगू. सर तो लायनमॅन तो लायन हेल्पर आसलो तुमचे तेजे वांगडा लायनमॅन आशिल्लो किंवा इंजिनियर कोण आशिल्ले? बरोबर आसतलो कारण ते हे टायमार 2 कडेन आमचे टीम आसतले. ओके. काल पावस पडल्यामुळे 2 कडेन लायनी फॉल्ट आसले. त्याच्यामुळे सगळे एरियाक जेई काय वचूंक मेळना. आनी एक खंयचो सेक्शन ठाणा सेक्शनाक अर्दी टीम आसतली. भिरोंडा सेक्शन स्टाफ कमी आहा तुमचे कडेन? स्टाफ आसा पूण जेन्ना मल्टिपल फॉल्ट जाता आतां 12-10 फिडर आसा. जंगल एरिया सामकी आमचे कडेन एक तर कितें जालें की हेवटेन तेवटेन 2-4-5 कडेन जाता. 7 स्टाफाची किंवा 8 स्टाफाची टीम आमची आसता. जेन्ना आमचे 500 फिडर फॉल्टी जाता आनी सगळी कडल्यान जेन्ना लोकांचे फोन येतात ते एट अ टायम तितले स्टाफ धाडपाक मेळना. प्रायोरिटी आमी कितें फर्स्ट खंयचो फिडर फॉल्टी जाला ती एक टीम धाडटा 14 जाणांची. उरलेले 14 जाण दुसरी कडेन धाडटा. एकच जेई आसा म्हणजे दोनूय कडेन मॉनिटर करपाक जायना. म्हणजे कंटिन्युअस उपर तेचेवर आमी लायनमॅन दिता. लायनमॅनान ते सगळी कॉन्टॅक्ट करून सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन जे आसा ते सगळे करून तांकां हँड ग्लोव्ज सगळे दिल्लेले आसा. सत्तरीचो आमदार मंत्री विश्वजितान गांवकाराचे फॅमिलीक 2 लाख रुपया जाहीर केले. एकदम वाईट म्हाका एकदम वाईट दिसलें. प्लस तेंचे फॅमिलीक आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑलरेडी 2 लाख आमी फॅमिलीक जाले. पण आनी हें कशें घडलें तेचे सगळे सुदीन ढवळीकर कडेन चर्चा करून म्हायती काडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. पूण तरी बी ताबडतोब मदत कितें आहा आनी तेंची फॅमिलीचें कितें आहा सिच्युएशन ते सगळे म्हायती काडपाक आमच्या ऑफिसाक हांवें लायिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.